रिक्वेस्ट करता प्राणेश्वर पियणकर, सचिव श्री शांतादुर्गा पियणकर देवस्थान यांच्यानी माचेर येवचे। तसेच श्रीमती विद्या गुरुदास पियणकर ट्रस्टी गुरुविद्या संस्थेची त्यांच्यानी माचेर येवचे। तसेच ओमाक विनवणी करता की त्यांच्यानी अमर तुयेकर, तसेच अमर तुयेकर भारतीय जनता ओबीसी मोर्चांचे अध्यक्ष हे आमच्या वांगडा हांगासर आसात। तसेच परत एकदा विनवणी करता ओम पियणकर हांकां की त्यांच्यानी माचेर बसचे। प्राणेश्वर पियणकर ह्या देवळाचे सचिव जर खंय लागीं आसा जाल्यार त्यांच्यानी बेगीन येवचे। प्राणेश्वर पियणकर, तसेच विनवणी करता हांव प्राणेश्वर पियणकर जर सर लागीं आसात जाल्यार त्यांच्यानी येवन माचेर बसचे। पहिल्या सुवातेर विनवणी करता हांव ओम गुरुदास पियणकर, अध्यक्ष गुरुविद्या ट्रस्टाचे, त्यांच्यानी सगळ्या मानेस्तांक माचेर घेवन वयचे। तसेच येवकार दिवचो आमचे मुखेल सोयरे शंकर चोडणकर सराक एक ल्हानशे पुष्प दिवन फोटो सगळ्यांनी नेटान ताळयो जावनी आमच्या मुखेल सोयऱ्यां खातीर। तसेच विनवणी करता ओमाक की त्यांच्यानी अमर तुयेकर हांकां येवकार दिवचो। तसेच प्राणेश्वर पियणकर हांकां येवकार दिवचो। धन्यवाद बसका घेवची। तर पहिल्या सुवातेर हांव विनवणी करता ह्या देवळाचे अध्यक्ष श्री शांतादुर्गा पियणकर देवळाचे अध्यक्ष, तसेच उपाध्यक्ष ओम शिवशंभो संगीत विद्यालय मेर्शी आणि गुरुविद्या संस्थेचे ट्रस्टी सर गुरुदास पियणकर हांकां की त्यांच्यानी ह्या स्पर्धे बद्दल उलोवणे करचे। आम्हाक तर सगळ्या लागीं सगळ्या प्रेक्षकां लागीं की जी स्पर्धा तुमकां येदी व्हडली घडोवन येता तेजे करता धरता तुमच्या मुखार आसा, कित्याक इजी ना। तुम्ही सकाळ फुडें येयले हांगासर तुमकां ब्रेकफास्ट त्याच्या मागीर लंच, इतकी बरी साऊंड सिस्टम आणि इतकी प्रायजां दिवपाक हे कोणाय कडेन शक्य ना। पूण गुरुविद्या संस्था एक अशी संस्था आसा जी हे चौथे वर्सांनी येदी व्हडली ट्रॉफी आसा। हितूनय तुमकां खूब सुदारणा ही फुडल्या वर्सा दिसतली आनी हेज्यानूय पयलीं बाल कलाकारां खातीर सुद्दां अशीच स्पर्धा घडोवन हाडल्या। तेन्ना हांव मागता तुमच्या लागीं की जे मार्गदर्शन जाता ते तुम्ही आयकचे। सो तुमचे इनपूट आणि आमचे जे इनपूट आसा ते तुमकां कळटले अशें तुमच्या लागीं मागता आनी थोडी शांतता बाळगची अशें मागता। माचेर येवन बसले आसात आयचे स्पर्धेचे परीक्षक श्री अमय नाईक। आयज ह्या चौथे अखिल गोवा हायर सेकंडरी आणि कॉलेज लेवलाचे स्पर्धेचे घुबड स्पर्धेचे हे बक्षीस वितरण आसा पळय त्या खातीर आमच्या मदीं आसा मये मतदारसंघाचे जिल्हा पंचायत सदस्य श्री शंकर चोडणकर। तुमकां एकांची खबर आसतली की श्री शंकर चोडणकर हे सेगीत 2 टर्मांक झडपीचे सदस्य म्हणून निवडून येयल्ले आसा आणि हालींच भारतीय जनता पार्टीन तांकां अध्यक्ष करपाचे सिलेक्शन करपाचे तेंचो शिक्कामोर्तब जावपाचो हा समारोह आसा। सर तुमकां हांव त्या खातीर अभिनंदन करता की नालवे गांवचो आमचो जिल्हा पंचायत सदस्य हो ह्या जिल्हा पंचायतीचो अध्यक्ष जाता नॉर्थ गोवाचो। तुमचें हांव स्वागत आसा। भुरग्यां कडेन मागता मातशे तुमचे गजाली कमी करच्यो, आमचे 2 शब्द आयकावचे। भुरग्यांनी आमचे 2 शब्द आयकावचे, तुमच्या भितर डिस्कशन जाता आमकां कळटा। हॅलो हॅलो 2 शब्द आयकावचे आमच्या कडल्यान।
ही घुमट विद्या लक्षात दवरात, ही घुमट स्पर्धा ती वेगळे तरेन आसा. पूण आमी जेन्ना हो प्रकल्प स्टार्ट केलो, म्हणजे हो प्रोग्राम स्टार्ट केलो पयलीं 4 वर्सां पयलीं, तेच्या पयलीं आमी बाल कलाकारांचे करताले, स्पर्धा करताले. आनी हेका नांवूच दिला घुमट विद्या. गुरुविद्या ही अशी संस्था आसा, ती संस्था शैक्षणीक, खेळां मदीं आनी कल्चरल इव्हेंट्स ह्या 3 इव्हेंट्सांनी खूब कडेन इव्हेंट्स करता. आनी तशीच गुरुविद्या ट्रस्ट आसा तें जे कोण गरजू विद्यार्थी आसात तेंकांय तेंच्या अभ्यासा कडेन, शिक्षणा कडेन आदार करता. आमकां ही स्पर्धा हायर सेकंडरी आनी कॉलेज लेवलाक इतल्याच खातीर करपाक जाय आसलेली की घुमट हेजो कितें अर्थ आसा आनी ती फुडें कशी व्हरची हें तुका सगळ्यांक खबर आसा, तितून इन डिटेल वचना. पूण भुरग्यां मदीं ती एक शिक्षण रुजू जावचें हो एक तितून उद्देश आसा की इस्कॉलाक वयता आसतना, म्हणजे हायर सेकंडरी आसता आसतना किंवा कॉलेजीक आसता आसतना त्या घुमटाची विद्या जें गोंयचें दायज आहा तें शिकचें. आनी हांव मागता भुरग्यां कडेन तुमी कांय दीस ही प्रॅक्टीस केल्या आसतली, कांय आठवडे तुमी प्रॅक्टीस केल्या आसतली आनी तुमी सदांच ही प्रॅक्टीस करता आसतले. पूण शिकपी भुरग्यांक जितकी ही विद्या बरी तितकी केन्ना केन्ना ही घातकूय आसा. तुमी ही फक्त विद्या म्हणून शिकची ह्या वयाचेर आनी तुमचें सगळें लक्ष कॉलेजीचें आनी हायर सेकंडरीच्या एकाडमीक कॅरियराचेर घालचें अशी म्हाजी इच्छा आसा की ही घुमट स्पर्धा तुमी रातोरात सगळी रात घेवन भोंवची न्हू. जेन्ना पळय तुमी सिनियर जातले तेन्ना तुमकां ही स्पर्धा फुडें व्हरपाक कांय हरकत ना. पूण सद्या ह्याच वेळार तरी तुमी विद्या शिकले, रुजू केली आनी मागीर ही फुडें तुमी बरें फुडें सिनियर जातकूच मागीर पळोवची. सद्या तकलेंतल्यान मागीर ही चवथ जाता मेरेन तुमच्या मनान दवरची, चवथ जातकूच मनांतल्यान काडून उडोवची. तुमी रातोरात हे स्पर्धेक भोंवचें न्हू हें म्हाजें प्रामाणीक मत आसा. कित्याक तुमी कित्या खातीर की तुमी जर स्पर्धेक भोंवात रातोरात रातचे 3-4 घरा पावता, तुमची आई वडील, तुमचे भाव, तुमची भयण तुमची वाट पळयता, तुमचो अभ्यासा कडेन तुमचें दुर्लक्ष जाता, इस्कॉलान मागीर तुमचे सारको होमवर्क जायना, एसेसमेंट जायना, हें सगळें जावचें न्हू. आनी जर तुमी हें सगळें करून सोदता जाल्यार म्हाजी आमची कांय हरकत ना. पूण त्या खातीर आमी गुरुविद्या प्रमोट करता, पूण आमी ते फुडें तेजे परिणाम कांय जावचे न्हू हेजें आमी लक्ष दवरता. म्हणून सांगता की तुमी ह्या घुमटाचे विद्ये खातीर तुमचे एकाडमीक कॅरियराचेर तुमी म्हणजे तेजेर कांयच हें खंय तरी हिंड्रन्स अशें हाडून दिवं नाका. हो एक भाग जालो. आतां गुरुविद्या, घुमट विद्या आमची संस्था आसा, गुरुविद्या संस्था आसा, ती कांय आमी आमच्या दिसले तर आमी तांकां पुस्तकां बाकीचें कितें तरी आसा तें आमी तांकां दिता तांकां शिक्षणा खातीर. हे खेळा मदीं आमी आसा. आमच्या खेळा मदीं आमी फुटबॉल, व्हॉलीबॉल तुमी जाणा आसतले आमचे फेंबोचे क्रिकेटी मदीं सगळे कडेन आमी भाग घेता आनी हे सगळे शिक्षणीक खेळ आनी आमी अशे कल्चर आमी वयर काडटा. आनी तुका सांगचें म्हणल्यार आयज जे बाकीचे पावणे येयल्ले आसा, अमर तुवेकर वळखता आसतले. अमर तुवेकर बरो घुमटवादी पयले एका वेळाचो. आनी त्या आतां तुमकां ते आतां वाजोवन दाखयले आदल्या ओल्ड सगळ्या ग्रुपांची त्या ओल्ड ग्रुप तेन्ना आतां तरी हे स्पर्धेक वयतकूच 14, 15, 16 ग्रुप येता. त्या वेळाचेर 60 ग्रुप भायर सरताले. 60 ग्रुप 2 दीस रात सकाळीं जाता आमी उलयताले. ते केन्ना केन्ना 53वा ग्रुप पडटालो, 54वा ग्रुप पडटालो, असले आदले ग्रुप आसलेले. आनी आतां पासून ते कांय कमी जावंक ना. पूण स्पर्धा ही कांय कारणां खातीर लिमीट करची पडटा म्हणून ते ग्रुपाक अमकेच म्हणून आपयता. तोय बरो आमचो मागपी आसा. भारतीय जनता पार्टीचो ओबीसीचो मोर्चाचो हांगासर तो अध्यक्ष आसा. प्राणेश्वर पिळणकर म्हाज्या मदीं आसा. हो देवळाचो सचीव कितलींशीं वर्सां जालीं काम करता. आनी हे आयज तुमी पळयतात आमचे कडेन हांगासर सकयल आसलेले सगळे आमचे वॉशरूम बी आमचे कडेन हांगासर भुरगीं येतात, आमचे लेडीज येतात आनी आमकां तांकां प्रॉब्लेम जाता म्हणून आमी ह्या वर्सा हांगासर वयरूच सगळे बांदून घेतलेले आसा, तेंची सोय केल्ली आसा. तशेंच आमच्या मदीं आसा म्हाजी सौभाग्यवती जी विद्या, गुरुविद्या म्हणटा पळय ती हांव गुरुदास पिळणकर, पूण म्हाका पयलीं गुरू म्हणटाले. आनी म्हाज्यो पयलीं कोचिंग क्लासीस आसलेल्यो ज्यो हांवें 30 वर्सां चलयल्यो. आनी मागीर विद्या म्हणल्यार म्हजी सौभाग्यवती ही टिचर आसा, शिक्षिका. आनी त्या खातीर संस्थेचें नांव बरेंच 35 वर्सां 30 वर्सां पयलीं नांव संस्थेचें गुरुविद्या तें आमी फुडें येयलां.
हो माझो चिरंजीव ओम पिळणकर हो ओम शिवशंभूचो उपाध्यक्ष आसा आणि गुरुविद्याचो हो अध्यक्ष आसा. आणि अमय तुम्ही जाणा की हो एक जाणकार बरो एक जेणी बालपणान साकून बाल कलाकार असताना घुमटायच्या सगळ्या चामड्या मदीं तेजे माती मदीं तेजो रंग आसा, तेज्या कासाळ्या मदीं तेजो रंग आसा, तो समेळाचो ताका तेजे कडेन मेळ आसा. असो हो घुमटांनी रंगलेलो तेजी जी पयली कॅसेट येयलेली आनी तेणी ती रिलीज केल्लेली तेज्या दोळ्यांतली तुका म्हाका अजून दिसता की ती तेणी त्या वेळार तुका येयलेली ती आपली आवय आनी आपले बापूय जेजे तेन्ना पयशे नासताले तेन्ना तो म्हाका सांगतालो की अशें 2 रुपया 3 रुपया करून घुमट ते घेतलेलें आनी ते घुमटाचो मागीर रंग तेणी फुडें वाडयलो आनी तेणी खबर आसतली हो अमय हेणी ह्या घुमटाच्या मळार खूबच काम केल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता की केन्नाय तुमी खूब गुरबाज जातले हेज्या फुडें तुमी तुमची कला सगळे कडेन प्रसारीत करतले म्हणजे तुमी आख्ख्या गोंयभर भोंवतले पूण केन्नाच खंयच्याच कलाकाराचेर त्या घुमटाचेर त्या कासाळ्याचेर त्या समेळाचेर जावं गायनाचेर त्या कोरसाचेर केन्नाच कोणाची टिका कोणी करची न्हू. ही विद्या फुडें व्हरपाक जायी. जाका कोणाक बदल करूंक दिसता ताका बदल करूंक दिवचे आनी आधुनीक बदल जावपाकूच जाय अशें ह्या मताचो हांव आसा. इतलें सांगून म्हाजी उजवण सोंपयता. देव बरें करूं. धन्यवाद सर. तशेंच मागता आमचे परीक्षक पहिले परीक्षक जे हांगा पावल्ले आसात फास्ट सामके रिजल्ट करून ते तयार आसात. हांव मागता तेंच्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करचे. नमस्कार. श्री शांतादुर्गा पिळणकर देवीक विनम्र वंदन करता. माचेर उपस्थित ह्या संस्थेचे सर्वे सर्वा माननीय श्री गुरुदास पिळणकर, बाकी सारखे मानेस्त्य, माझे मित्र बाब ओम पिळणकर, तुम्ही जमलेले सगळे घुमट आरती प्रेमी मित्रांनो, एकूच सांगपाक सोदता. एक्चुअली हांव उलोवपाक नासलो म्हणून भाईन रिक्वेस्ट केली की 2 मिनटां उलय म्हणून. स्पर्धे विशयी हांव कांय उलोवचो ना, कारण ही जी स्पर्धा आसा ही हांव जाली 4 वर्सां ह्या स्पर्धेचें परीक्षण करता आनी ही संस्था म्हाका दिसता प्रत्येक वर्सा आपलो इम्प्रुवमेंट ह्या स्पर्धेन दाखयता. तेज्या खातीर ह्या संस्थेक जोरदार ताळयो जावपाक जाय. तुमी म्हाका दिसता भाईन म्हाजी वळख करून दिल्ली आसा म्हणून आमी घुमट आरती घेवन आख्खे गोंय फिरले. आख्खे गोंयांतल्यान आमकां खूब रिस्पेक्ट मेळ्ळो ह्या आरतीन. आमकां खंयी गेल्यार लोक ह्या आरती वयल्यान आमकां चड वळखता, बाबा तूं अमके ग्रुपाक बसतालो काय म्हणून. एकूच सांगता, केन्नाच प्रायज ना मेळ म्हणून बेजार जायनाकात. आपली मेहनत ही करीत रावात. आयज हे कॉम्पिटिशन जे आसा, आयज सगळ्या ग्रुपांनी जे 1 नंबर सादरीकरण आसा, प्रोफेशनल सादरीकरण, हेका आमी स्पर्धा म्हणपाक शकना. कारण ही जी स्पर्धा आयज हांगा जाल्या अशी स्पर्धा ऑल गोवा लेवलाचेर जाता पुरुश गटाची. तेज्या पेक्षा चड ही स्पर्धा आयज हांगा गाजलेली आसा. तेज्या खातीर तुमच्या खातीर स्वता खातीर तुमी सगळ्यांनी ताळयो मारपाक जाय. आणि माझे वांगडी दोन्ही परीक्षक बाब शंभू आणि बाब साहिल, तुमकां सगळ्यांक तुमच्या मुखार रिजल्ट दवरतले. म्हाका एक काही कारणा खातीर भायर सरचो पडटा, हेच्या खातीर तुमची माफी मागता. अशीच स्पर्धा ह्या संस्थेन हांगा चालू दवरची. आमचो पाठबळ ह्या संस्थेक सदांच आसतलो आनी तुमचोय पाठबळ ह्या संस्थेक लागपा जाय. इतलें सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. थँक्यू. तशीच विनवणी करता गुरुदास पिळणकर सरा लागीं की तेंच्यांनी अमय नायक आमचे आजचे पहिले परीक्षक हांगा मानचिन्ह भेटोवन त्यांचो भोवमान करचो. कित्याक 4 वर्सां जाली जशें तेंच्यांनी सांगलें शेगीत ते हांगासर परीक्षक म्हणून आमकां लाभलेले आसात. आनी तुमकां सांगचें म्हटल्यार 3 परीक्षक आयज आसले. 3ूय परीक्षकांची कापासतात आसा. कोणाय कडेन घुमट आरती जी गाजयल्या अशे 3ूय परीक्षक आसात. सो तेंची कापासतात आसा ह्या स्पर्धेक परीक्षक बसपाचे आनी शेगीत ते परीक्षक बसतात म्हणून
अशें न्हू की कोणाकूय हाडलो बसयलो नाल्यार कित्याक तेंची मेहनत आसा. तुमी जर नकळो जाल्यार तुमी विचारात, तुमी म्हायती काडात कोण आनी कितें तें. आनी परत एकदा भाई देव बरें करूं म्हणटा मनाक आनी तशेंच फुडें फुडें व्हरतना आयच्या ह्या कार्यावळीक हांव मागता आमचे दुसरे परीक्षक बाब शंभू पिळणकर हांच्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करचे. चड काही न्हू, चड वेळ ना घेता, तुमी थोडक्यान सांगल्यार जाता. नमस्कार. सगळ्यांनी आरती खूपच बरी सादर केल्या आणि हो कॉलेजीचो लेवल इंटर हायर सेकंडरी आनी कॉलेजीएट आसा मातसो एक लेवल एक वाडला पयलींच्याकून आनीक. आतां फक्त आमकां ह्या वर्सा परीक्षण मातशें बक्षीस दिवपाक मातशी एक डिफिकल्टी येयल्ली. मातशे 5 ग्रूप टॉप 5 अशे क्लॅश जाताले. कोणाक फर्स्ट येवपाचें, सेकंड, थर्ड. कोणाची घुमटा बरी जाल्ली, कोणाचो कोरस बरो जाला. कोणाचो कोरस बरो जाला तो कोणाचे घुमट बरें जाला, तर समय बरें जाला, कोणाचे कासाळे बरें वाजला. आनी टॅक्निकली पळोवंक गेल्यार थोड्यांचे एवरेज सगळ्यांचेच बरें जालां अशें. सो आमी एक तुमचो एक रिजल्ट हो तयार केला. काही चुका घडल्या ती आमी माफ केल्यात. तालार मातशे भायर पडटाले थोड्यांचे, ती तुमी कॉम्पोज तशीच केली ती आमी मातशी माफ केल्या. ती आमी अशी धरूं ना कांयच. आनी एक क्लीन कसो परफॉर्मन्स जाला तांकां आमी हांगासर बक्षीस दिलां. कोणाचें वादन फास्ट आसलें, कोणाचें गायन दुगुणो आसतालें. तशेंच फक्त एक क्लीन परफॉर्मन्स कोणाचो जाला हांगासर तांकां आमी बक्षीस दिलां टॉप 3. तो तुमी मान्य करचो. देव बरें करूं. धन्यवाद शंभूबाब. तशेंच फुडाराक आमचे तिसरे परीक्षक साहिल गावस हांच्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करचे. नमस्कार. देवी शांतादुर्गेक नमन करता. त्याच बरोबर माचयेर बसल्या सगळ्या मानस्तांक. जशें अमयन आनी शंभून म्हटलें, घुमट आरतीचो कॉलेज लेवलाक एक वेगळोच लेवल मेळ्ळा आनी हेचें श्रेय जें आसा हें सगळें तुमकां वयता, युवा कलाकारांक वयता. त्याच बरोबर हें श्रेय जें आसा हें आयोजकांक वयता, कारण एक ही कला सांबाळपाक लागून तुमी वावुरतात. त्याच बरोबर ही कला फुडें व्हरपाचें कार्य करतात. तशेंच एक कलाकार घडोवपाक सुद्दां तुमी हो हातभार तुमी लायतात. खरेंच मना काळजांतल्यान तुमचो सगळ्यांचो हांव आभार व्यक्त करता. त्याच बरोबर स्पर्धा जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना 100% ऑन फील्ड दिवप हें खूब गरजेचें आसता. जेन्ना सगळें कॉर्डिनेशन जेन्ना एकी कडेन येतलें तेन्नाच एक ओवरऑल परफॉर्मन्साचेर एक पॉझिटीव असो इम्पॅक्ट पडटलो. आनी ह्यो काही गजाली आमी लक्षांत घेवन सर्तीन फुडें वचपाक जाय. जेन्ना आमी सादरीकरण करता तेन्ना सगळ्यांत पयलीं म्हत्वाचें म्हणजे प्रेक्षकांचें मन जिखप हें खूब म्हत्वाचें आसा. प्रेक्षकांचें जेन्ना तुमी मन जिखतले तेन्ना तुमी रिजल्टान शुअर उरतले, हितून मात्तूय दुबाव ना. जो कितें आमी रिजल्ट केला तो तुमी गोड मानून घेवचो. गोड मानून घेतले अशी आस्त बाळगिता. जय हिंद, जय गोंय. धन्यवाद. परीक्षकांचे उलोवप अशें जाल्ले आसा. तेन्ना हांव मागता की दर वर्सा तुमी पळयतात ही जी स्पर्धा आसा ती हांगा ह्या देवीच्या पांया कडेन जाता. तशेंच देवळाचे हांगासर सचीव आसात आमच्या वांगडा. हांव मागता प्रणेश्वर पिळणकर सर तुमी तुमचें मनोगत व्यक्त करचें, कित्याक तुमी 2 दीस हांगासर पळयतात ज्यो हालचाली चल्ल्या त्यो ह्या स्पर्धे खातीर, ही स्पर्धा घडोवन हाडपा खातीर. सगळ्यांक पयलीं हांव देवीक नमस्कार करता. खरेंच जे गुरुविद्या मेर्शी व ओम शिव शंभू हेंच्यांनी खरेंच ही कठीण परिस्था घेवन जी घुमट आरती जी हांगा सादर केल्ली आसा खरेंच तेंच्यांनी बरें श्रम घेतलेले आहा. सर्वप्रथम मी सगळे व्यासपीठार आमचे प्रमुख पाहुणे जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष शंकर, तशेंच आमचे अध्यक्ष देवस्थानाचे गुरुदास पिळणकर, तेची मिसेस, तशेंच ओम आमचो अमय तुयेकर आणि परीक्षक. सगळ्यात परीक्षकांनी जे हांगासर जे रिजल्ट तयार करपाक खूब तांकां मेहनत लागतली, कारण खरेंच हांगा जे घुमट स्पर्धा सादर जाले त्यो खरेंच तेंच्यांनी जो रिजल्ट केला आसा पळय तो सगळ्यांनी मान्य करून घेवचो.
जो पयलो दुसरो तिसरो येतात ते जे फाटी रावल्या तेंच्यांनी फुडल्या वर्सा हेच्याहून बरें करून तेंच्यांनी पयलो दुसरो नंबर घेवचो अशी हांव मागणी मागता. आयज आमचे अध्यक्ष देवस्थानाचे गुरू, खरेंच गुरू आनी विद्या थोड्यांक तरी खबर आसतले, गुरू आनी विद्या, गुरू विद्या असल्यार गुरू जावन गुरू शिकतले जाल्यार विद्या जायी. आयज भाईनूय सांगला की तेणीन ट्युशन दिवन भुरग्यांक शिकयले आनी तेचे मिसेजीन इस्कॉलान शिकून विद्या ही भुरग्यांक शिकयल्ली आसा. हांव तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता की तांकां लागून मोठ्यान ताळयो जावच्यो. हांव 2 दीस जाले हांगा चिंत्ता की तेंच्यांनी हांगा फाटल्यान रूम तयार केले, सगळी ही वेवस्था केली. एका दिवसान हांव नका सकाळी 5 बसून ते काम करताले 6 बसून. खरेंच तेंची जितली तोखणाय करी तितलेच कमी. हांव जास्त वेना, सगळे भुरगे स्पर्धक वाले आतुरतेन वाट पळयता बक्षिसाची. इतलीच सांगून 2 उतरां म्हाजी काबार करतात. धन्यवाद. धन्यवाद सर. तसेच मागता अमर तुयेकर यांच्या लागीं जे स्वता एक घुमट आरती कलाकार आसात, ज्यांच्यांनी पयलीं एक जे घुमट वादन केले जशें आमकां सांगले गेले, हांव मागता तुमी सर मनोगत तुमचे व्यक्त करचे ह्या स्पर्धे बद्दल. श्री शांतादुर्गा पेडणकरीण देवीक नमस्कार करता. आजच्या गुरुविद्या आणि ओम शिव शंभो संगीत विद्यालय मेर्शी यांच्यानी आयोजित केलेल्या कॉलेज, हायर सेकंडरी आणि कॉलेज मर्यादित घुमट आरती स्पर्धेक बक्षीस वितरण समारंभाक व्यासपीठार उपस्थित आसा आमचे मये मतदारसंघाचे ZP सदस्य आणि भावी अध्यक्ष श्री शंकर चोरणकर सर यांचे हांव स्वागत करता. तसेच देवस्थानचे अध्यक्ष श्री गुरुदास पेडणकर सर, त्यांची घरकान विद्या गुरुदास पेडणकर, तसेच ह्या देवस्थानचे सचिव श्री प्राणेश्वर पेडणकर आणि खरें म्हटल्यार जे परीक्षक म्हणून काम केल्ले आता करताले ते अमय नाईक, तसेच साहिल गांवस आणि शंभू पेडणकर, तसेच या संस्थेचे अध्यक्ष ओम पेडणकर यांचे सगळ्यांचे स्वागत करता. सांगपाचें म्हटल्यार परीक्षकांनी सांगल्या तशेंच आयज तुम्ही सगळ्या कलाकारांनी ही सर्त खूप वयर पावयल्ली आसा. कारण आमी जेन्ना स्पर्धा करताले आणि स्पर्धेत भाग घेताले तेन्ना ही स्पर्धा अशी आसनासली. आयज हे स्पर्धेचो रंगच दुसरो जाल्लो आसा. म्हणजे ते कम्पीट करपाक आनी परीक्षकांक सुद्दां इतकें कठीण जाता की कोणाक फर्स्ट प्रायज दिवचें आनी कोणाक सेकंड प्रायज दिवचें अशें चाललें आसा. आनी ही सगळी मेहनत तुमच्या सगळ्या कलाकारांची आसा. त्या खातीर तुमच्या खातीर मोठ्यान ताळयो मारात. ह्याच्या खातीर तुम्ही खूप मेहनत घेता खबर आसता. तशीच ही संस्था गुरुविद्या आणि ओ शंभो ही स्पर्धा बरी जावची म्हणून म्हाका दिसता कमीत कमी 3 महिने तरी हे तयारेक लागले आसा. त्या खातीर हांव तेंचे सुद्दां भरपूर अभिनंदन करता. तशेंच आणि हांव तेंचे आनी एक कामा खातीर अभिनंदन करता की ही स्पर्धा ती आमच्या गांवांत गांवांत सादर करता म्हणून आणि यांच्यानी अशीच करीत रावची आणि आमचो तांकां सदींच सपोर्ट आसतलो. देव बरें करूं. धन्यवाद अमर भाई. तसेच आजचे आमचे प्रमुख सोयरे आजच्या या सोहळ्या खातीर खास आमंत्रित शंकर चोडणकर सर, हांव मागता तेंच्यांनी उलोवप करचे. नमस्कार. श्री देवी शांतादुर्गा पेडणकरीण ह्या दैवताक संगीत विद्यालय मेर्शी यांच्यातर्फे आयोजित जावपी ही आयची 4थी आरती घुमट आरती स्पर्धा आसा आणि बरी यशस्वी रित्या तेंच्यांनी हांगासर ती आयोजीत केली. आणि फाटली 3 वर्सां तेंच्यांनी अशीच हे घुमट आरती स्पर्धा आयोजीत करता ते. सगळ्यात पयलीं तेंच्यांनी आपल्या प्रास्ताविकान सांगले की पयलींच तेंच्यांनी एका भुरग्यां खातीर हांगासर सुरू केली आणि आतां ते मातशे वयर वयर येत
कॉलेज आणि हायर सेकंडरी हाका पावल्या आणि सगळी हे आयची स्पर्धा संपन्न जावन आमी जे हांगासर उपस्थित आसा ते बक्षीस वितरणा खातीर आसा. आणि ह्या प्रसंगी आमच्या मध्ये आसा ह्या संस्थेचे सर्वे सर्वा तर गुरुदास पिळणकर त्यांच्यो सौभाग्य भाग्यवती सौ विद्या पिळणकर त्यांचे चिरंजीव ओम पिळणकर त्याचबरोबर आमचे मित्र श्री अमर तुयेकर ह्या देवस्थानचे अध्यक्ष पिळणकर आणि परीक्षक एक परीक्षक निघतोच गेलो तेणी बरें सुंदर अशें तुमकां मार्गदर्शन केले आणि त्या सुंदर मार्गदर्शन करून ते गेले आणि बरी आरती ह्या कले संदर्भान त्यांच्यानी बरी हे केले. खंयचीय जर कला अर्जीत जर करतले त्या खातीर एक बरो गुरू जावो पडटा आणि त्या गुरूच्या चरणी आमी नतमस्तक जाल्या शिवाय ही विद्या आमकां अर्जीत जायना. हे सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय. हा पळय ते तेंच्यांनी एकल्यान बरी गोश्ट सांगली. की आमकां सुद्दां हे परीक्षण करपाक खूब त्रास जाले म्हणून तेन्ना जाता जे संघ जे पथकां हांगासर आपले सादरीकरण करता त्या टायमार ती जर तर एका पेक्षा एक अशी वरचड जर आसली जाल्यार परीक्षकांक कठीण वयता. म्हणजे तेंच्यांनी सुद्दां तुमचे जे सादरीकरण आसा ते इतले उत्कृष्ट दर्जाचे असले आणि ते दर्जाचे आसून सुद्धा तुम्ही सगळे जण आसा ते एक तर कॉलेजीचे विद्यार्थी आसा नाजाल्यार हायर सेकंडरीचे विद्यार्थी आसा आणि ह्यो कला
कॉलेजीन हायस्कुलान किंवा हायर सेकंडरीन हे शिकयता आणि त्या हितूनसून भुरगे तयार जाता, पथकां तयार जावन अशे स्पर्धेक भाग घेता. हे एक अत्यंत कौतुकास्पद हे आसा, गोष्ट आसा. पयलीं आमी कितें करताले, जेन्ना आमी शिकताले तेन्ना कला खेळ हितून सगळ्यांचे कोणाचेच लक्ष नासतालें. पण आयचे घडीक जर पळयशी जाल्यार जो विद्यार्थी शिकता तो सगळे गुण संपन्न किंवा तेजो ऑल रावंड डेव्हलपमेंट हे तेज्या आंगान आसलेले कौशल्य गुण हे सगळे विकसीत करपाचे प्रयत्न करता. मागीर ते संगीतान आसूं, खेळान आसूं, शिक्षणान आसूं, सगळें आसूं. शिक्षण हें गरजेचेंच आसा, पण शिक्षण खंय तरी उच्च पदाचेर पावपा खातीर शिक्षणूच हें शेवट नासता, अंतीम नासता. त्याच्या बरोबर इतर विद्या सुद्धा अत्यंत म्हत्वाच्यो आसा. त्या खातीर सगळ्यांनी शिक्षणा बरोबर आपले ह्यो कला आपल्या ज्यो हितून आंगान आसा त्यो कला विकसीत करपाचो प्रयत्न करचो. आणि हे एक हे जें आहा आयोजक आहा ते तुमकां एक मंच तयार करून दिवंक शकता. पण त्या मंचाचो कसो उपयोग करून घेवप हे तुमचे कडेन पथकां कडेन आसता, कलाकारां कडेन आसता. तुमी सगळ्यांनी आयच्या ह्या हितून स्पर्धेन भाग घेतलो. म्हाका एक शेवटचें पथक पळोवपाक मेळ्ळें आणि अत्यंत सुंदर अशें तेंच्यांनी सांगीक आणि सगळे तालबद्ध आणि तेंची सगळ्यात म्हत्वाची म्हणजे तेंच्यांनी प्रदर्शीत केल्ली तेंची बॉडी लँग्वेज. हीच त्या ताल, स्वर आणि तेंचे लय हांकां ते धरून अनुसरून तेंच्यांनी जे प्रदर्शीत केलें ते अत्यंत सुरेख आणि सुंदर अशें आसलें. सगळ्यांचें अभिनंदन करता. बक्षीस हे स्पर्धा जाली म्हणटकूच बक्षिसां ही थोड्यांक मेळटली. ना उमेद जावप हितून हे म्हणजे तुमी मोठी चूक करता. ती चूक करची न्हू. तुमच्यान कितें कमी जास्त जालां आसतलें, कमी जास्त जालां तेजेर सुदारणा करप आणि तितूनसून यश मेळोवपाच्या मार्गान हें करप, पथक्रमण करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आयज जे पथकांनी
जे हांगासर आपले सादरीकरण केलें त्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता, खूब खूब अभिनंदन करता. त्याच बरोबर जांकां बक्षिसांय मेळटलीं, आतां थोड्याच वेळान तेंचे डिक्लेरेशन जातलें, तांकां तेंच्या खूब खूब तेंचे अभिनंदन. अशेंच तुमी ह्या कलेचो प्रसार आनी प्रचार करीत रावा, कारण गोंय हें अत्यंत हेजें आमचे संस्कृतीचें खाण आसा. इतलेंच सांगून आयोजकान म्हाका हांगासर आपोवन हाडून जे 2 शब्द सांगपाक संद दिली त्या खातीर चडांत चड देव बरें करूं म्हणटात. धन्यवाद. धन्यवाद सर. तसेच बक्षिसांकडे वळया त्याच्या पयलीं मागता गुरुदास पिरणकर सरा लागीं की आमचे आयज मुखेल सोयरे हांकां यादिस्तीक भेटोवन तांकां गुरुविद्याच्या वतीन देव बरें करूं म्हणया एक ल्हानशें यादिस्तीक. तशेंच मागता सगळ्या लागीं सगळ्या आमचे माचेर आसलेले उपस्थित आसलेले आमचे मानेस सगळ्यांनी उबे रावचे. आमी बक्षिसांकडे वळया. फास्ट करया मातशें. नेटान ताळयो जावनी. शंकर जोडणकर आज आमचे शिक्षक. तशेंच आतां वया आजच्या निकाला कडेन. व्हडलो निकाल आसा, खुबशीं बक्षिसां आसा. पयलीं म्हणटा ती हांगासर खाशेली इनामां आसात, स्पेशल प्रायज आसात थोडी. सो पयलीं हांव स्पेशल प्रायजां कडेन वयता. सो हांगासर स्पेशल प्रायज आसा आनी पयली स्पेशल प्रायज आसा ते म्हटल्यार घुमट वादना खातीर. आणि ते स्पेशल प्राइज दिला सलोनी आणि आयुषी सेंट झेवियर्स कॉलेज. जर ती हांगा आसल्यार दोगांयनी येवची. सलोनी आयुषी सेंट झेवियर्स कॉलेज जर आसात हांगा जाल्यार येवची बेगीन. नाल्यार झेवियर्स कॉलेज कोणूय आसा जाल्यार येवचो. ना जाल्यार फुडें वयता. आसा बेगीन येवची दोगांकूय. तशेंच आनी एक स्पेशल प्राइज आसा सेंट झेवियर्स कॉलेज घुमट वादिका तेंच्याच खातीर आनी ते फावो केला राजेश शिरवयकर हेंच्यांनी. सुंदर अशें वादन. 3 घुमटी आसले आनी 3 घुमटींतली 2 चेडवां आसली. सो तांकां स्पेशल इनामां. हय हय झेवियर्स. तिनूय झेवियर्स कॉलेज. हां कोण आसा. येस. सगळ्यांनी नेटान ताळयो जावनी तेंच्या खातीर. तशेंच आनी एक खाशेलें इनाम आसा परत एकदा घुमट वादिका हेंच्या खातीर आनी ते फावो जाला सानिया PES कॉलेज. सानिया आसा जाल्यार येवचे. PES कॉलेज कोण आसा जाल्यार बेगीन येवचो. PES कॉलेज कोण ना जाल्यार आमी फुडें वयता. आतां वळया बक्षिसां कडेन. इंडिव्हिज्युअल बक्षिसां कडल्यान सुरवात करता. बेस्ट कॉस्ट्यूम सुंदर अशी वेशभूषा आणि हे बक्षीस फावो जाला विविधा हायर सेकंडरी स्कूल. विविधा हायर सेकंडरी जर कोण आसा येवचे सगळ्यांनी येयले जाता. सकाळी न्हेसोन येयल्ली भुरगीं अजून मेरेन आसात. सुंदर अशी वेशभूषा तेंची. बेस्ट कॉस्ट्यूम. हांव मागता शंकर सरा लागीं चोडणकर सरा लागीं की तेंच्यांनी हे भेटोवचें. एक जोरान ताळयो जावनी. विविधा हायर सेकंडरी उत्कृष्ट वेशभूषा बेस्ट कॉस्ट्यूम ह्या सर्तीचो. फुडल्या सुवातेर बेस्ट पारंपारीक आरती आणि बेस्ट पारंपारीक आरती आजच्या ह्या सर्तीची. आणि हे इनाम फावो जाला SS धेंपो कॉलेज खुजिरा.
उत्कृष्ट पारंपरिक आरती. जशें आमी म्हटलें की एक आमी पारंपरिक आरती ह्या फावटी दवरलेली की कंपल्सरी आसली पंगडा खातीर की पारंपरिक आरती ही घेवचीच, आनी अशी उत्कृष्ट पारंपरिक आरती. तेज्या उपरांत बेस्ट ओम शिव शंभो कलेक्टिव्ह आरती जी ओम शिव शंभो हांच्यांनी हे बक्षीस दिला, आनी बेस्ट ओम शिव शंभो कलेक्टिव्ह आरती जी तेंच्या संग्रहांतली आसा आनी ती फावो जाला सौरभानाथ आंबिये कॉलेज विर्नोडा. जर आसा जाल्यार येवचो, कोण आसा जाल्यार लगेच येवचो, बेगीन येवचो, फुडें वळया, खूब बक्षिसां आसात म्हणून. आसा कोण ना, फुडें वळया. आतां उत्कृष्ट गजर घुमट विद्या भाग 4 ह्या सर्तीचो उत्कृष्ट गजर बेस्ट गजर आनी हो फावो जाला जीईसी कॉलेज फार्मागुडी. बेगीन येवचो, जर कोण आसा जाल्यार एकलो सदस्य येवचो, बेगीन येवचो, बेगीन येवचो. उत्कृष्ट गजर जीईसी देवा झरेश्वराचो तेंचो गजर जो तुमकां युट्यूबार सुद्दां आयकूंक मेळटलो. सुंदर असो गजर तेंचो. बेस्ट गजर, उत्कृष्ट गजर. तेज्या उपरांत बेस्ट सिंगर, लीड सिंगर, उत्कृष्ट गायक आजच्या ह्या सर्तीचो उत्कृष्ट गायक, बेस्ट गायक. आणि हे इनाम फावो जाला पियुष गवंडी पीईएस कॉलेज. पियुष आसा कोण ना, पीएस कोण ना. तशेंच बेस्ट डिसिप्लिन ग्रुप हे एक इनाम आसा, खाशेली इनाम. आनी ते फावो जाला विद्या प्रबोधिनी कॉलेज. सगळ्यांकून पयलीं येयल्ले सकाळी 8 सुमार विद्या प्रबोधिनी कॉलेज. जर कोण आसा जाल्यार बेगीन येवन घेवचो, बेगीन येवचो शाण्या. तशेंच एक खाशेले इनाम आसले जेंका बेगीन येता तेंका अर्ली बर्ड, आनी अर्ली बर्ड हेंकाय सुद्दां विद्या प्रबोधिनी हे पावल्ले पयले आनी दुसरे पावल्ले जीईसी. सो दोनाय ह्या पंगडांक तुमकां खबर आसा, तुमकां एक खाशेली ऑफर आसा पारामो ह्या रेस्टॉरंटाचेर. तुमी मुजरत थंय वयचे, बट एक टीचर कंपल्सरी आसा, टिचराक घेवन वयचो. विद्या प्रबोधिनी दिसता म्हाका गेल्या वर्सा सुद्दां येयल्ले आनी ह्या वर्सा सुद्दां ते बेगीन येयल्ले. सो अर्ली बर्ड हेजे विनर आसा विद्या प्रबोधिनी कॉलेज आनी जीईसी कॉलेज. तेज्या उपरांत फुडें सरया. बेस्ट कोरस उत्कृष्ट कोरस घुमट विद्या सर्तीचो. आनी हे फावो जाला डीएमसी कॉलेज आसगांव. बेगीन येवचे. बेस्ट कोरस उत्कृष्ट कोरस आजच्या या सर्तीचो डीएमसी कॉलेज आसगांव. तसेच उत्कृष्ट कासाळे वादक घुमट विद्या भाग 4 सर्तीचो उत्कृष्ट कासाळे वादक आणि ते फावो जाला गोवा युनिव्हर्सिटी. रिशांत मांजरेकर मासो येवचो, बेगीन येवचो रिशांत. सुंदर असे कासाळे वादन, सुंदर अशी कास. फुडल्या सुवातेर बेस्ट समळ उत्कृष्ट समळवादक घुमट विद्या सर्तीचो उत्कृष्ट समळवादक आणि हे फावो जाला विद्या प्रबोधिनी कॉलेज. असा साईदत असा ना असा विद्या प्रबोधिनी कॉलेज. यो बेगीन यो शाण्या. उत्कृष्ट समळवादक विद्या प्रबोधिनी कॉलेज साईदत. निमणे वैयक्तिक बक्षीस उत्कृष्ट घुमट संच आजच्या या सर्तीचो उत्कृष्ट घुमट संच
आणि हे फावो जाला डीएमसी कॉलेज आसगाव. ताकदीचे असे घुमट वादन. चारही घुमटी येऊनी निखिल सगळ्यांक घेऊन यो 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 बिगिन या. पुढे वळूया. घुमट विद्या या सर्तीचे 10वे कॉन्सोलेशन उत्तेजनार्थ 10वे उत्तेजनार्थ बक्षीस आणि ते फावो झाला शांतादुर्गा हायर सेकंडरी पिळणा. शांतादुर्गा हायर सेकंडरी पिळणा. जर कोण असा ना झाला मी पुढे वळूया. 9वे कॉन्सोलेशन 9वे उत्तेजनार्थ बक्षीस आणि 9वे उत्तेजनार्थ फावो झाला SES माधवराव साकोर्डा धार बांडोरा हायर सेकंडरी. असा कोण असा नाव पुढे सर या. 8वे उत्तेजनार्थ 8th कॉन्सोलेशन प्राइज आणि ते फावो झाला झेवियर्स कॉलेज म्हापसा. झेवियर्स कॉलेज म्हापसा 8वे उत्तेजनार्थ ना कोण असा यो बिगिन योजना. 8वे उत्तेजनार्थ झेवियर्स कॉलेज म्हापसा. आठवे उत्तेजनार्थ पुढे वळूया. 7वे उत्तेजनार्थ 7th कॉन्सोलेशन प्राइज आणि ते फावो झाला चंद्रभागा हायर सेकंडरी कुर्चोरेम. असा बिगिन येऊचे बिगिन सुंदर असे सादरीकरण असले त्यांचे. 7वे उत्तेजनार्थ चल भाऊ चल बिगिन चल सगळे चला. सातवे उत्तेजनार्थ चंद्रभागा कॉलेज हायर सेकंडरी माफ करात. तसेच 6वे उत्तेजनार्थ 6th कॉन्सोलेशन आणि ते फावो झाला संत सोयरोबनाथ आंबिये कॉलेज विरनोडा. जर कोण नाले पुढे वळूया. 5वे उत्तेजनार्थ 5th कॉन्सोलेशन प्राइज आणि 5वे उत्तेजनार्थ इनाम फावो झाला श्रीधरा काकुलो कॉलेज म्हापसा. श्रीधरा काकुलो कॉलेज असा कोण यो बिगिन यो. श्रीधरा काकुलो कॉलेज म्हापसा 5वे उत्तेजनार्थ बक्षीस. तसेच पुढे वळताना 4थे कॉन्सोलेशन प्राइज 4th कॉन्सोलेशन इनाम 4थे कॉन्सोलेशन इनाम ते फावो झाला विद्या प्रबोधिनी कॉलेज पोरवरीम. बिगिन येवचे भाव वाट दिया तेका येवपाक असो पयस वचून रावो नाका बिगिन येवचो. विद्या प्रबोधिनी पोरवरीम 4th कॉन्सोलेशन इनाम. तसेच 3रे कॉन्सोलेशन प्राइज 3रे उत्तेजनार्थ बक्षीस ते फावो झाला SS डेम्पो कॉलेज कुजिरा. SS डेम्पो कॉलेज कुजिरा. बिगिन येवचो कोण तरी येवचो. SS डेम्पो कॉलेज कुजिरा 3रे उत्तेजनार्थ बक्षीस. तसेच 2रे उत्तेजनार्थ बक्षीस 2nd कॉन्सोलेशन प्राइज 2रे उत्तेजनार्थ बक्षीस फावो झाला गोवा युनिव्हर्सिटी तालिगाव. गोवा युनिव्हर्सिटी ताळगाव कोणी सदस्य येवचो गोवा युनिव्हर्सिटी 2nd कॉन्सोलेशन बिगिन येवचो. गोवा युनिव्हर्सिटी 2nd कॉन्सोलेशन उत्तेजनार्थ
तसेच पहिले उत्तेजनार्थ फर्स्ट कॉन्सोलेशन प्राइज गुरुविद्या आयोजित आणि ओम शिवशंभो संगीत विद्यालय पावर्ड बाय म्हणतात तसे आणि या घुमट विद्या या सर्तीचे पहिले कॉन्सोलेशन हे फावो जाला गव्हर्नमेंट कॉलेज खांडोळा. गव्हर्नमेंट कॉलेज खांडोळा जर कोण असा जाल्यार बेगीन येवचो. गव्हर्नमेंट कॉलेज खांडोळा. सगळ्यांनी नेटान ताळयो जावनी. ही जाली सगळी उत्तेजनार्थ इनामां. आता वळया जी 5 प्रमुख बक्षिसां आसा ह्या सर्तीची त्याच्या पयलीं आमचे मानेश जे आहेत आमच्या उतरार हांगासर श्री शंकर चोडणकर साहेब तुम्ही हांगासर येयल्या बद्दल तुमकां मनाकाजाच्यान गुरुविद्याच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. अमर तुयेकर सर तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे दादी काका तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा आणि आमचे लाडके दोनूय परीक्षक देव बरें करूं म्हणटा तुमकां की तुम्ही तुमचो वेळ काढून आजच्या या आमच्या आयोजनात सहभागी झाले आणि एक बरो निकाल आमकां हांगासर दिलो. तशेंच आमचे मिडिया पार्टनर RDX तशेंच पब्लिसिटी पार्टनर घुमट आरती लवर्स हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आणि सगळ्यान इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार तुम्ही सगळे स्पर्धक जे हांगासर खाशेले तुमचो वेळ काढून येयले आणि ह्या घुमट आरती सर्तीची जी शोभा आसा ती तुम्ही आनीक वाडयली म्हणून तुमकां मनाकाजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही असोच सपोर्ट ह्यो गुरुविद्या ह्या संस्थेक दिवचो आणि वर्सान वर्स नवे आविष्कार घेवन ह्या सर्ती घेवचे अशें तुमच्या कडेन मागता. आता वळया 5 प्रमुख बक्षिसां 5 प्राइजां ह्या सर्तीक 5 प्राइजां आसात आणि 5वें इनाम घुमट विद्या सर्तीचे 5वें इनाम फावो जाला गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज फार्मागुडी. गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज फार्मागुडी. बेगीन येवचे बेगीन येवचे. GEC जर कोण आसा जाल्यार आसा पळय येवचे. GEC 5th प्राइज 5वें इनाम. एकूच विनवणी आसा सगळ्या स्पर्धकांक ट्रॉफी ही सकयल्यान धरची वयल्या वयर धरची न्हू. ट्रॉफी काळजाक लावन धरची. तशी ती फिरता चषक 5वें फिरता चषक 5वें इनाम GEC कॉलेज फार्मागुडी. तसेच घुमट विद्या या सर्तीचे 4थे इनाम फावो जाला GVMs कॉलेज फार्मागुडी. GVMs कॉलेज जर कोण आसा जाल्यार बेगीन येवचो. बेगीन येवचो शाण्या. 4थे इनाम GVMs कॉलेज फार्मागुडी. व्हडली अशी ट्रॉफी रोलिंग ट्रॉफी आसा नाली सकयल दवरची. फोर्थ प्राइज 4थे इनाम GVMs कॉलेज फार्मागुडी. उकलून वरची माथ्यार मारची. धर सध्या दवर हांगा मागीर पळोवया. तशेंच आता वळ्या 3 प्रमुख इनामां 3 प्राइजां स्पर्धेची प्रमुख इनामां आणि 3रे इनाम गुरुविद्या आयोजित घुमट विद्या भाग 4 या वर्षाच्या सर्तीचे 3रे इनाम फावो जाला विंदा हायर सेकंडरी साखळीम. येवचे सगळ्यांनी येवची जर सगळी जाणां आसा जाल्यार कोण ना एकलेच आसा जाल्यार एकलेच येवचे बाय. 3रे इनाम सुंदर अशें सादरीकरण त्यांचे हायर सेकंडरी साखळीम. नेटान ताळयो जावन या पंगडा खातीर. म्हाका दिसता पयले खेपेर टॉप 3 एक हायर सेकंडरी येयल्या ह्या सर्तीक. ट्रॉफीज व्हडल्यो आसा. तिसरे इनाम
आणि उरल्या ती आता अंतिम 2 इनामा, 2 व्हडल्यो ट्रॉफीज, 2 व्हडल्यो ट्रॉफीज. ह्याच खातीर सांगता सगळ्यांनी रावचे म्हणून, जितके पंगड असता तेंच्यांनी, की ट्रॉफीज व्हरोंक तुमकां बऱ्यो पडटल्यो. आता उरल्या ती 2 प्रमुख इनामा, मुख्य इनामा. गुरुविद्या आयोजित आणि ओम शिवशंभो संगीत विद्यालय पावड अशी ही घुमट विद्या भाग 4. ह्या सर्तीचे दुसरे इनाम फिरता चषक, सुंदर असे गणेश स्वरूप फिरता चषक, दुसरे पारितोषिक या सर्तीचे, घुमट विद्या सर्तीचे. आणि तशीच एक कायम स्वरूपी चषक सुद्धा एक तुमका मेळटले. आणि दुसरे इनाम आजच्या या सर्तीचे दुसरे इनाम फावो जाला. एनी गेसीस? डीएमसी कॉलेज आसगांव. डीएमसी कॉलेज आसगांव. जर आसात जाल्यार बेगीन येवचे. सहभागी कोण आसात त्यांच्यानी बेगीन येवचे. जितके जाण आसा तितक्यांनी येयला हरकत ना. व्हडली ट्रॉफी आसा, उबारून व्हरोंक जाय. डीएमसी कॉलेज आसगांव आजच्या या सर्तीचे दुसरे इनाम. जितक्यो रोलिंग ट्रॉफी आसा तेंच्यांनी व्हरच्या पयलीं मातशें आयोजकांक मेळचे अशी एक विनवणी आसा. परत एकदा आयकून घ्या, जितक्यो रोलिंग ट्रॉफी आसात ज्यो व्हरच्या पयलीं एकदा सगळ्यांनी मातशें आयोजकांक मेळचे अशी विनवणी करता. तशेंच आता उरला ते आजच्या ह्या घुमट विद्या सर्तीचे पयले पारितोषिक. पहिले पारितोषिक उकलची न्हू, ती मागीर उकलुया. आणि पहिले पारितोषिक घुमट विद्या भाग 4 सर्तीचे फावो जाला पीएस कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स फार्मागुडी. जर फार्मागुडी कोण आसात जाल्यार तेंच्यांनी येवचे. जर कोण आसात जाल्यार, कोण ना दिसता, काय नजो. परत येता तुमकां सगळ्यांक मनाक आजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सगळ्या परीक्षकांक सुद्धा मनाक आजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा. जितके स्पर्धक हांगासर येयले तेंकाय मनाक आजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा.